पळय हे गिफ्ट असा हे पळय न्यूझीलंड म्हणून हो पळय भरपूर हेवी असा. आता मेन म्हणतात तशें भायर काडटा वय कितले जाय थंड जाय कितलेशे उदक आसा कितले जाय तितले पी. आणि हे पळय हे आसा चॉकलेटी पळय पेस्ट्री. हे गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आम्ही बी बरी आसा आणि थंबनेल तर तुम्ही पळयलेच आसतले. सो थंबनेल म्हटल्यार आम्ही ओल्ड गोवा गेल्ली. ओल्ड गोवा भरपूर एन्जॉय करून येयली. ऑर्डर सुद्धा कंप्लीट करून येयली आणि लास्ट व्हिडिओ तर तुम्ही पळयलोच आसतलो. म्हटल्यार मसालो बीन आम्ही प्रिपेअर केलो, सगळे प्रिपेअर केले आणि त्या व्हिडिओन हांवें तुमकां सांगलेले सुद्धा की आमकां ओल्ड गोवा वचून ही ऑर्डर जी आसा ती कंप्लीट करूंक जाय. सगळे सांगतले आणि तो व्हिडिओ सुद्धा तुमकां पळोवंक गावतलो. म्हटल्यार एक्चुअली हेच्या फाटल्यान जी गडबड जाल्या न्हय ती पयली तुमकां शेअर करता. म्हणजे एक स्टोरी आसा ती शेअर करता आणि तेच्या मागीर थोडेशे क्लिप आसा न्हय ते शेअर करता. तर एक्चुअली न्हय ओल्ड गोवा गेल्ली पळय तो व्हिडिओ न्हय म्हाजे कडसून म्हणटा तसो शेणलो. आता तुम्ही म्हणटले शेणलो कसो कितें व्हिडिओ शेणू शकता? हय तीच एक्चुअली खरी तर गडबड आसा. आता हांव न्हय तुमकां हांसून सांगता पूण त्या दिसा हांव इतले रडले जाणा की हांव सांगूंक शकना. कारण माझी आख्खी मेहनत म्हणटा तशी वेस्ट गेली आणि मेहनत वेस्ट गेली आणि तो मोमेंट जो आम्ही एन्जॉय केल्लो तो म्हाका न्हय तुमचे बरोबर शेअर करपाचो आसलो. बट तो शेअर करूंक पावूंक ना. तर हेच्या फाटल्यान एक्चुअल रिजन कितें आसा कितें जालें ते डिटेल्सान शेअर करता आणि तेच्या उपरांत न्हय तो व्हिडिओ जो थोडोसो आसा ओल्ड गोवाचो तो तुमचे बरोबर फुडें शेअर करता. इवन माझ्या सबस्क्रायबरांनी सुद्धा गिफ्ट दिल्ली आसा म्हाका. सो कितें सांगूं तो मोमेंट न्हय भरपूर बेस्ट आसलो. बट म्हाजे कडसून मिस्टेक जाली आणि तो व्हिडिओ जो आसा तो आख्खो म्हणटा तसो शेणलो. सो फुडें गिफ्ट्स बीन आसा ते एंडाक हांव तुमकां दाखयतले. भरपूरशे चॉकलेट्स दिल्या आवयतले चॉकलेट्स दिल्या ना. एकदम हेवी अशी बॅग्स आसा. सो दाखयता म्हटल्यार एंडाक दाखयता. तेच्या पयली एक स्टोरी सांगता तुमकां. तर एक्चुअली लास्ट व्हिडिओन तुम्ही पळयले आसतले हांवें थंय डिटेल्सान सांगलेली की ह्यो ऑर्डर जी आसा ती आमकां ओल्ड गोवा व्हरून कंप्लीट करपाक जाय म्हणून. सो आख्खे सगळे प्रिपरेशन जाले. ऑर्डर पॅक केली. ऑर्डर व्हरून दिली सुद्धा आम्ही ओल्ड गोवा. एक्चुअली दोन ऑर्डरी असली. एक असली ती ओल्ड गोवा आणि सेकंड जी असली ना ती आमकां दिवार आयलँड असली. सो फर्स्ट ऑर्डर तर आम्ही दिली म्हटल्यार दिवार आयलँड असली थंय ऑर्डर कंप्लीट केली आणि त्याच्या मागीर सेकंड ऑर्डर एक्चुअली ओल्ड गोवा दिवपाची असली. बट ती आम्ही ना अर्द्याकूच अशी दिली. म्हटल्यार माझी सबस्क्रायबर थंयच येयल्ली आणि तेन्ना हांवें न्हय फूल ब्लॉग म्हाजो शूट केल्लो. आख्खो ब्लॉग शूट केल्लो. कितें सांगू आख्खो ब्लॉग शूट केल्लो आणि झाले अशें की तो ब्लॉग न्हय म्हाज्या मेमरी कार्डान आसलो. म्हटल्यार तुमकांय खबर आसतली चडशे जाणांक खबर आसतली की हांव चडशे न्हय मोबायलान व्हिडिओ करिना. कारण हांव चडशे कॅमेरा यूज करता. सो गोप्रो यूज करता. तेतूनच म्हाजे चडशे कॅप्चर करप आसता. चडांत चड व्हिडिओ हांव तेतूनच कॅप्चर करता. सो ओल्ड गोवाचो व्हिडिओ सुद्धा न्हय हांवें म्हणटा तसो गोप्रोनूच शूट केल्लो. बट झाले अशें की शिगम्या दिसा म्हटल्यार पणजेचो शिगमो आमी एन्जॉय करपाक गेल्ली तेन्ना तुम्ही पळयलेच आसतले. त्याच्या पयलीं आमी शिगम्याच्या पयलीं म्हापसा बी गेल्ली. संजयाक गिफ्ट बी घेतले आणि त्या व्हिडिओन सुद्धा हांवें क्लियर केलें की हांवें म्हाका लागून एक मेमरी कार्ड घेतला. न्यू अशें मेमरी कार्ड घेतले. सो न्यू मेमरी कार्ड घेतले. तेच्या उपरांत हांवें ओल्ड मेमरी कार्ड जे आसले ना ते कॅमेऱ्यांतले काडले म्हाज्या आणि पॅक करून बॅगान दवरले. तेच्या उपरांत आमी शिगम्याक बी गेली. सो एन्जॉय करता करता म्हाका आणि संजयाक रियलायज जावपूच ना की मेमरी कार्ड बॅगांतले आमच्या कडसून खंय तरी शेणले म्हणून. आणि त्या मेमरी कार्डान आख्खो म्हाजो ओल्ड गोवाचो ब्लॉग आसलो. हांव इजिली सांगता बट हांव न्हय दुसरे दिसा इतले रडला जाणा इतले रडला हांव तुमकां सांगूं शकना. थोडी म्हणटली तू इतले कित्याक रडले तर मेमरी कार्ड शेणले म्हणून हांव रडोंक ना. मेमरी कार्ड एक गेले जाल्यार दुसरे इजिली येवं शकता. बट त्याच्या फाटल्यान एक व्हिडिओची माझी मेहनत म्हणटा तशी गेली आणि आख्खो हांवें मुमेंट म्हणटा तसो कॅप्चर केला. आमी खूब एन्जॉय केल्ले त्या दिसा. इतले एन्जॉय केल्ले ना सामके बेस्ट 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 सामके. कारण खूब एन्जॉय केल्ले. कितले दिसांनी आमी फेरयेन गेल्ली. हांव तर खूब दिसांनी गेल्ले. एक्चुअली पयलीं कशें जातालें फोंड्या मावशेगेर बीन वयतना हांव फेरयेन बीन खंय ना खंय वयताले ट्रॅव्हल करताले. बट त्या दिसा आमी ना कितल्या दिसांनी म्हणटा तशी फेरयेन गेल्ली
आनी सुपर वाटलो तो मुमेंट. तो तुमचे बरोबर म्हाका शेअर करपाचोच आसलो, बट कितें करूं की तो म्हाज्या कडसून म्हाज्या मिस्टेकीक लागून शेणलो. खूब रडले हांव त्या दिसा, इतले रडले की माझी मेहनत वेस्ट गेली, माझे हे ते. कारण जो ब्लॉगर आसा पळय तेकाच खबर आसतलें एक ब्लॉग सुद्धा शूट करपाक कितली मेहनत लागता. आनी जेन्ना तो खंय ना खंय डिलीट जाता, खंय ना खंय मेमरी कार्ड बीन शेणटा, अशें कितें प्रॉब्लेम जाता तेन्ना खूब त्रास जाता. सो सेम थिंग म्हाज्या बरोबर जालें. आनी तो ओल्ड गोवाचो ब्लॉग जो आसलो तो आख्खो म्हणटा तसो शेणलो. तरी थोडे एंडाक जे मुमेंट आसले ते हांवें मोबायलान शूट केल्ले. सो म्हटले मोबायलान बी हांव आतां ट्राय करता थोडेशे शूट करपाचे, बट म्हाका तितले म्हटले जितले कॅमेरान जाता तितले मोबायलान एडजस्ट जायना. तरी बट हांवें थोडेशे न्हय मुमेंट मोबायलान सुद्धा कॅप्चर केले. सो ते फुडें तुमकां हांव कंटिन्यू करतलेच. आनी त्याच बरोबर म्हाज्या सबस्क्रायबरांनी सुद्धा म्हाका भरपूरशे चॉकलेट्स गिफ्ट्स दिल्ले आसा. इवन त्या व्हिडिओन न्हय म्हटल्यार आमी ओल्ड गोवासून येयली बीन आनी त्या दिसा आमची धुळवट सुद्धा आसली. सो संजय न्हय घरा कडेन वचपाचो आसलो. हय, संजय घरा कडेन वचपाचो आसलो. सो संजयाक हांवें म्हटलें चल तूं वयच्या पयलीं आमी गिफ्ट सुद्धा शेअर करुया, दाखोवया म्हटलें सगळें. सो एक्चुअली न्हय तो सुद्धा बसलेलो म्हाज्या वांगडा, सगळी गिफ्ट्स चॉकलेट्स बीन तो सुद्धा दाखयतालो. आनी ते सुद्धा आख्खे डिलीट जाले, सगळे डिलीट जाले. सो कितें करतले, जे जावपाचें आसा ते जातात. मागीर संजयान म्हाका सांगलें, हांव खूब रडटालें हांव खूब रडलें हांव, कारण म्हाका तो मुमेंट तुमच्या बरोबर शेअर करपाचे आसले. कारण खूब एन्जॉय केल्लें आमी त्या दिसा. आनी ऑर्डर दिवपाक गेल्ली आमी, बट आमी मोस्टली न्हय ह्या सायडीनसून पणजे सायडीनसून वयता. आनी त्या दीस अशें जालें की म्हाज्या सबस्क्रायबरान म्हाका म्हणटा तशें एक सजेशन दिल्लें की तूं फेरयेनसून ये, फेरयेनसून तुका इजी जातलें म्हणून. आनी फेरयेन आमी भरपूर एन्जॉय केलें, बट कितें करतलें. सो मागीर म्हाका संजयन सांगलें जे जावपाचें आहा तें जाता, तूं टेन्शन घेवं नाका, तूं आनी बेस्ट ट्राय कर, की अशें ट्राय कर की नेक्स्ट टाइम खंयूय गेल्या उपरांत अशें कितें जावंक जायना, म्हटलें मेमरी कार्ड शेणोंक जायना आनी कितें शेणोंक जायना. सो हे मायंडान दवर. सो तेतूनसून कितें तरी शिकोवन घे, रडो नाका म्हणून. पूण हांव खूब रडलें, हांव कितें सांगू तुमकां. तो मुमेंट तसो आसता कारण म्हाजी मेहनत गेली. सो जो ब्लॉगर आसा तेका खबर आसतलें. सो फुडें न्हय हांव कंटिन्यू करता आनी जे म्हाजे सबस्क्रायबरांनी गिफ्ट्स दिला दाखयता तुमकां. वेट. सो हे पळयात एकदम हेवी असे बॅग्स आसा, ते तुमचे बरोबर फुडें शेअर करतलेत. एक्चुअली हेवी बॅगान अशें कितें आसा, कितें म्हज्या सबस्क्रायबरांनी म्हाका लागून स्पेशल अशें गिफ्ट दिला ते तुमचे बरोबर फुडें शेअर करतलेच हांव. सो चला सगळ्यात पयलीं ओल्ड गोवा जे थोडेशे म्हटल्यार मुमेंट जे हांवें कॅप्चर केल्ले ते म्हाजे कडेन थोडेशे आसा ते फुडें कंटिन्यू करता. सो गायज प्रेजेंट न्हय आमी फेरयेन आसली आनी सांगपाक गेल्यार न्हय आमकां प्रॉपर अशे 2 फेरये लागलेले. ही जी फेरी पळयता ती फर्स्ट फेरी आसली. सो बरे तरेन आमी ट्रॅव्हल केलें, बरे तरेन फेरी क्रॉस केली. आनी आमी एक्चुअली न्हय बिचोल सायड अशी गेल्ली, बिचोलच्यान गेल्ली म्हटल्यार मयम लेक आसा चोडण्यासून म्हणटा पळय त्या सायडीसून गेल्ली, पेंगीण सायड अशी वचोंक नासली. आनी बरे तरेन ट्रॅव्हल केलें. म्हटल्यार फेरयेन सुद्धा त्या दिसा चड अशी गर्दी बी नासली, चड गाडयो बी नासले आनी म्हटल्यार ओपन आसली. आनी हांगसर संजयाचे फोटो बीन काडप चालू असले. सो अशे तरेन म्हणटा तशी फर्स्ट फेरी तर आमी क्रॉस केली. आनी बरें एकदम वातावरण चड पडत अशें वत सुद्दां अशे तरेन कॅप्चर केलें. सो थोडे कितले आसा न्हू म्हाजे कडेन क्लिप जे आसा तुमचे बरोबर आन्सर हांव शेअर करता. सो अशे तरेन फर्स्ट फेरी आमी क्रॉस केली आनी पावपाक सुद्दां येतले. सो दंपाच्या टायमार अशें म्हणटात आय थिंक सो कोण नासता दिसता चड फेरयेन अशें, कारण चड अशे गाडयो बी नासले, ओपन आसली. सो फर्स्ट ऑर्डर न्हय आमची कंप्लीट जाल्ली. आतां आमकां सेकंड फेरी धरून न्हय दुसरे कडेन वचपाची आसली. सो तेका लागून हांगासर आमी सेकंड फेरी सुद्दां धरली आनी ती सुद्दां क्रॉस केली. कॅप्चर करून कॅप्चर करता मग आनी कितें करता. तर हांगसरूच न्हय म्हाजी एक सबस्क्रायबर येवपाची आसली आनी हांगसरूच ती आसली सुद्दां. म्हटल्यार ओल्ड गोवा जे सबस्क्रायबर म्हाका मेळपाचे आसले पळय तेणी मागीर असो प्लॅन केलो की हांगसरूच मेळटा म्हणून ह्याच फेरये कडेन. सो ह्याच फेरये कडेन येवन रावल्ली. सो अशे तरेन ही सुद्दां ऑर्डर चल
चल मग भितून हय गय सर आमी नाही रावल्या सद्या कारण कितें स्वीट बीन घेता व्हरपाक बरें कारण पळोवया सबस्क्रायबर कशी कितें मेळटा ती तेंगेर वचत जाल्यार पळोवया शूट करून गावता जाल्यार पॉसिबल जाता जाल्यार करतलें नाल्यार करचें ना जशी की आतां सबस्क्रायबर कशी कम्फर्टेबल नासली सो हांवें फोर्सफुली हांव कोणाची व्हिडिओ घेयना तशें सो चला कितें स्वीट बीन घेता आनी मागीर सगळ्यांना ऑर्डर दिवपाक वयता चल पळोवया कितें आहा संजय वयता पळोवया तेकाच म्हटलें तूं वच आनी कितें घेवन यो हांव यो चल वचून यो तूं वचून यो कितें घेवन यो मरे सो गायज चला हांवूय वयता आनी कितें घेवन येता आमकांय बीन खावपाक एक स्प्रायट घे आं सो सद्या हांगसर नाही संजय कितें कितें घेता पेस्ट्री घ्या हय पी तूं जाय पी पयली तूं पी पेस्ट्री घ्या सो आमी घेतलें आमकां पार्सल पॅटीस बीन कितें कितें खावपाक मेळटलें सो म्हटलें उदक पी आतां पळय कसो दी म्हाका दी पेस्ट्री घे पेस्ट्री हय खावपाक ना सांग तूं ना तूं सांग हांवें सांगूंक ना पेस्ट्री घातले घे मरे कसले कितें हाडलें पेस्ट्री घेतले सगळ्याचे पेस्ट्री घेतले संजयान सो पेस्ट्री खातली आमी आतां पायनएप्पल पळय खावया हांगसरूच खावया न्हू खावन या फॅनूय आसा भूक लागली चल यो बस मरे हांगा बस सो गायज आमी न्हय हांगसरूच खावन वयतली म्हणजे कितें तरी खावपाक घेतलें एक तें पार्सल विसरो नाका सो हांगसरूच खावन वयतली पे करूंक ना सो हे घेतले आमी पॅटीस बीन घेतले आनी व्हरपाकूय घेतले तांकां आनी आमकां पेस्ट्री आनी पॅटीस घेतले सो वाटेरूच अशें गावलें न्हय शॉप म्हटल्यार हांगा रावया मातशें वतानूय नाका जाता न्हय ट्रॅवल करून कितें रे ताका आनी एक पण ट्राय करता हाँ मरे हाँ ट्राई करूँ पाइनएप्पल बड़ा पाइनएप्पल बड़ा खंयचो बरा पाइनएप्पल नो बरा सो आमी पाइनएप्पल आनी सेकंड वन कसलो ब्लॅक फॉरेस्ट पाइनएप्पल बरो आवडटा एक्चुअली माझो फेवरेट ब्लॅक फॉरेस्ट केक आज पाइनएप्पल बरो न्हू सो चला खाता बीन आनी मागीर मेळटा सुद्दां वयताना कलर सुद्दां घेवपाक जाय याद करा येताना न्हू आमकां 3-4 कडेन आडयल्ली रस्त्याचेर दाणे घालून आसले कारण हेंच्या थंय साळानूय न्हू आयज 7 दिसांची धुळवट आनी आमच्या थंय 7 दिसांची धुळवट सो रस्त्याचेर दाणे घालून आसा सगळे कडेन वयताना आनी न्हू हालत काबार जातली कॅश दवरचें पडटलें आमकां न्हू सो चला खाता बीन आनी मागीर मेळटा अच्छे डाले कितें तेच कुकीज तेच घे तेच बरें दिसता नका
चिकन पॅटीस घेता हाँ दे टोटल कितले सांगा चल ती पळय फेरी येयली चल. सो काय हांगसर ही पळय फेरी येता सेकंड फेरीक रावले आमी आतां. दनपारचे कोण नासता दिसता फेरी येन्ना चड सकाळच्या टायमारूच. ती पळय येयली एकदम नाही वोद लागतले आता. चल मरे चल तू चल मरे. चल कसला आसता वयान कितें तुजी गाडी थंय आनी तूं हांगा कित्याक वद लागता. संजयाक वद लागता खंय गाडी थंय लायल्या म्हाका लागता म्हणून हांगसर बसला न्हू. बस तशी बस रे तूं आमचीच ती फेरी. तोंड च्या दवरले राव गरम गरम. वय कितें जाय थंड जाय कितलेशे उदक आसा कितले जाय तितले पी आसता वय. शिवपा हे पळय कितलेशे हांगसर पळय जाय तितले घे आनी पी. पिवपाकूच रे फकत तोंड उगडपाचें आनी न्हावपाकूच तितूनच. अजून नाही फेरी सुटोंक ना काय खबर कित्याक तरी रावल्या म्हणजे तेंचो टायमींग आसतलो न्हू सो तेका लागून रावले आसतली. आवाज येता आसतले तुमकां घरा 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 घरा. हांगसर बसले आमी वद लागता म्हणून. बसीन बसला कितें धरून बसीन बसलेले भशेन बसलो वय धरून. एसटीन बसला. एसटीन केन्ना वयता तरी रे एसटीन बसपाक. आं केन्ना वयता तसो ना एसटीन वयता तरी केन्ना तू. आमी एकदांच एसटीन बसले न्हू. आमचे दोनूय ऑर्डरी हांगसर कंप्लीट जाल्ले आनी आतां येवपाक येयली आमी. सो ही आमकां फेरी लागलेली येताना रिटर्न येताना. सो अशे तरेन हांव शांत अशें बसलेलें आनी म्हाजी ओन कंपनी हांगसर हांव एन्जॉय करतालें. म्हटल्यार म्हाका शांतता चड लायक आसा. म्हटल्यार केन्नाय अशें दिसतना की शांत बसपाचें आनी तो मुमेंट एन्जॉय करपाचो. अशाच तरेन हांव हांगसर शांत बसून तो मुमेंट एन्जॉय करतालें. म्हाका ते लायक आसा तो मुमेंट त्या टायमारूच एन्जॉय करपाक जाय. सो एकदम वेदर सुद्दां बरें आसलें चड अशें कडक वत नासलें आनी मेन म्हटल्यार खूब शांत वातावरण आसलें हांगसर. आनी फेरयेन त्या टायमार गाडयो सुद्दां तितल्यो नासले ओपन अशी फेरी आसली.
सो अशा तरेन हांवें तर हो मुमेंट खूब एन्जॉय केलो आनी त्याच बरोबर संजयान म्हणटा तसो हो मोमेंट कॅप्चर सुद्दां केलो. सो हांगसर आमची फेरी पावपाक गेल्ली, सो ही सुद्दां क्रॉस केली आमी. जालें क्रॉस केली फेरी. कितें क्रॉस केली आता डायरेक्ट घरा. मेरे को जल्दी जाना है रे तरी. सो गायज जालें आमचें. आता आमी फटाफट म्हणटा तशी घरा वयतली. आता आनी खंय रावपाची ना, डायरेक्ट घरा या. यार म्हाका बेगिना पावूंक जाय, नाल्यार म्हाका गुलार चुकतलो. चल्ले हेल्मेट पळयात काय बरें हेल्मेट नाही, तेजो भाव घालून केला, म्हणजे तेचे हेल्मेट भाव घालून केला, तेका लागून ओपन सो गाइस पळयलं नाही तुम्ही तर हो थोडोसो मोमेंट आसलो जो हांवें तुमचे बरोबर शेअर केलो. डिटेल्सान जर व्हिडिओ शेअर केलो नाही जाल्यार खूप तुमकां लायक जातलो आसलो आनी तुमी बीन म्हाज्याच भशेन खूप एन्जॉय करतली आसली. पण काय ना, नेक्स्ट टाइम हे याद दवरतल्या. जेन्ना बी खंय भायर सरतले तेन्ना म्हाजे वस्तू जे आसा म्हटल्यार ब्लॉगिंगेचे जितले बी कितें लागता ते प्रॉपर हांव बॅगान दवरतले. म्हटल्यार अशी मिस्टेक म्हाजे कडेन परत जावची ना. हितूनसून हे तर हांव शिकले की एका मिस्टेकीक लागून माझी आख्खी मेहनत वेस्ट झाली. सो हे म्हाका शिकोवंक गावले ह्या गोष्टींसून. तर आता हांव तुमचे बरोबर गिफ्ट शेअर करता आणि म्हणटा तशें खुबशे फावटी हांव सांगता की म्हाका गिफ्ट दिवं नाका, बट माझे सबस्क्रायबर जे आसा ते म्हाका मोगान अशें दितात आनी मागीर कितें जाता ना म्हणपाक सुद्दां जायना. सो त्या दिसान आमी प्रॉपर 2 सबस्क्रायबरांक गावल्ली. म्हटल्यार एक सांगले तुमकां हांवें, एक म्हणटा तशें ओल्ड गोवा आसली बट ती म्हणटा तशी अर्द्याकूच येयली आनी थंय ऑर्डर घेवन गेली. आनी दुसरी दिवार आयलँडाक जी ऑर्डर आसली तेंगेर आमी गेल्ली सुद्दां आनी तेंगेर आमी शूट करूंक नासले. एक्चुअली तेंगेर गेल्ली ते आमी शूट करूंक नासले, बाकी सगळे मोमेंट कॅप्चर केल्ले. सो तेंगेर खूब टायम बसली. आय थिंक सो नाही अर्द्यावर मायस बसले दिसता आमी. खुबशे गजाली, खुबशे कितें कितें म्हटल्यार ज्या प्लेसीचेर ती रावता थंयचे थोडेशे इन्फो दिवप, मागीर आमच्योय थोडेशे गजाली जाले. खुबशे टायम आमी थंय उलयली, बसली बी आनी तेच्या मागीर नाही आमी येवपाक भायर सरली. सो आता तुमकां गिफ्ट दाखयता. एक्चुअली 2 सबस्क्रायबरांनी म्हाका लागून गिफ्ट दिल्ली आसा. सो फर्स्ट दाखयता हांव. सो चॉकलेट्स सुद्दां आहा, भरपूर अशे चॉकलेट्स आहा. सो हे गिफ्ट आसा हे पॅक. एक्चुअली ना हे म्हणटा तशी गिफ्ट म्हाका संजया बरोबर दाखोवपाचे आसले, कारण आमी दोगांय दिल्ली आनी दोगांक लागून दिल्ले आनी तेच्या पयलीं तेणी दाखयले सुद्दां बट व्हिडिओ डिलीट जालो. सो एक करून तुमकां दाखयता. खुबश्यो चॉकलेटी जाल्ले आसा. इतले चॉकलेटी ना, इवन फ्रिजान आमच्या दवरपाक जागो ना. म्हटल्यार व्हडले व्हडले पॅकेट असले. एक ड्रायफ्रुट्स असले ते हांवें म्हणटा तशें खावपाक स्टार्ट केले. ड्रायफ्रुट्स कितें जाता ना, मागीर संजय बी घरा वयता आनी म्हाका एकले खावपाक बरें दिसना. खाल्ले जाल्यार आमी तिगायनी, म्हाजें अशें आसा, खाल्ले जाल्यार आमी तिगायनी, म्हाका एकले खावपाक लायक ना. मम्मी सुद्दां घरान आसता तेन्ना हांव एकूय चॉकलेटीक हात लावचे ना, कारण म्हाका एकले खावपाक लायक ना. खाल्ले जाल्यार सगळ्यांनी बसून. सो अशें आसा. तर तेच्या मागीर ना ड्रायफ्रुट्स जे आसा ते खावपाक स्टार्ट केले आनी सेलिब्रेशन पॅकेट असले ते हांवें डब्यान मान फोडून दवरले. हांगसर फोटो मागीर लायतले. तर हे एक आसा सबस्क्रायबर म्हाजी. ती न्हय म्हणटा तशी न्यूझीलँड वचपाची आसली आनी तेकाच लागून मसालो जाय आसलो तेंका. सो एक करून न्हय तुमकां दाखोवपाक आतां स्टार्ट करता. सो सगळ्यान पयलीं हांगसर दवरता आनी सगळ्यान पयलीं दाखयता ती म्हटल्यार कॉफी. सो म्हाका कॉफी दिल्ली आसा, अजून एकूय हांवें यूज करूंक ना, ट्राय करूंक ना. सो हे पॅक क्लासीक अशी ना कॉफी दिल्ली आसा, दिसता न्हय तुमकां ही पॅक. सो हॉट कॉफी आसा ही क्लासीक आनी एकूय हांवें ट्राय करूंक ना, आतां म्हाका ट्राय करूंक जाय. सो हे पॅक. तेच्या मागीर सोप दिल्ले आसा आनी हे सोप जे आसा न्हय ते ऑलरेडी आमी न्हय यूज केले, म्हणजे ट्राय केल्ले आसा. दाखयता तुमकां हे पॅक. हे तुमी 2-3 व्हिडिओन म्हाज्या पयलेच आसतले, म्हाका सबस्क्रायबरांनी दिल्ले सुद्दां हे पॅक. तेच्या मागीर अशें न्हय 3 सोप दिल्या म्हाका. एक्चुअली हेंची न्हय मेन ऑर्डर आसली म्हाका स्पेशली म्हटल्यार स्पेशली हांव गेल्ले ह्याच ऑर्डरीक लागून, कारण
सेकंड ऑर्डर जी आसा ती मागीर रातची अशी कन्फर्म जाली. ती कन्फर्म नासली ओल्ड गोवाची जी असली ती, आणि ही जी असली ना ती कन्फर्म असली. ह्याच ऑर्डरीक लागून हांव स्पेशली ओल्ड गोवा गेले. त्याच्या मागीर म्हाका एक मॅग्नेट दिला, फ्रीज मॅग्नेट, फ्रीजाक लायता पळय न्यूझीलंड म्हणून, हो पळय न्यूझीलंडचो हे दिल्लो आसा. सो असो एक मॅग्नेट आसा. सो हांवें तेजे पॅकेट काडले, भायर न्हय तेका ट्रान्सपरंट हे असले प्लास्टीक असले ते हांवें काडले. आणि त्याच्या मागीर चॉकलेट. सो हेतून ना एक चॉकलेट असली ती हांवें खाल्ली. हांगसर फोटो लायता तेजो. सो हे पळय त्याच्या मागीर ना हे चॉकलेट्स आहा, हे पळय. सो चॉकलेट्स आहा, चॉकलेटूच चॉकलेट्स जाल्ले आसा सामके. कितले हांव खातले आनी कशे खातले खबर ना, कारण संजयाक ना मेन म्हटल्यार चॉकलेट्स लायक ना तितले जितले म्हाका लायक आसा. सो हे फर्स्ट गिफ्ट जालें. सो थँक्यू सो मच म्हणटात तशें तुवें म्हाका हे गिफ्ट दिलें म्हणून. तर खूब बरें दिसलें तुमचे वांगडा उलोवन करून. आनी स्पेशली ना आमी बसोन कसले गजाली करताली जाणा, की कुळागरान कशी झाडां लावपाची, कशी म्हटल्यार ती आमकां सांगताली की न्यूझीलंड कशी कितें झाडां रोयतात ती, कशी कितें कॅर घेता. ती आयडिया आमी शेअर, म्हटल्यार ती आयडिया आमकां शेअर करताली. आनी आमी हांगसर कशें कितें झाडां लायता, कशें कितें तेंकां म्हटल्यार लायक खत आनी कितें कितें घालता. सो ती आयडिया आमी तेंचे बरोबर शेअर करताली सामकी. सो अशें उलोवप जातालें स्पेशली झाडांच्या बद्दल, कारण तेंकाय बीन लायक आसले झाडां आनी आमकांय बीन लायक आसा. सो हे उलोवप जालें म्हणजे. सो बेस्ट मुमेंट असलो, बट तो शेअर करूंक पावना. त्याच्या मागीर हे एक गिफ्ट आसा, हे भरपूर हेवी आसा. सो हांवें नाका सुद्दां म्हटलेलें, बट तुका लागून स्पेशल हाडला म्हणपाक लागली. आनी हेतून खुबशे चॉकलेट आसा आनी आनीकूय आसले. सो ते हांवें पॅकेटान अशें फोडून दवरला. इवन ड्राय फ्रुट्स जे आसा ते हांवें खावपाक स्टार्ट केला. सो एक एक करून तुमकां दाखोवपाक स्टार्ट करता आतां. सो अशेंच घेवन दाखयता. सो चॉकलेटूच चॉकलेट भायर सरतले आतां. हे पळय, ही एक चॉकलेट आहा, चॉकलेट फिश म्हणून, ओरिजिनल चॉकलेट फिश म्हणून. हे पळय ही एक चॉकलेट. त्याच्या मागीर ही असले 4 आसा मार्स म्हणून. हेतूंतली एक हांवें खाल्ली, ही एक चॉकलेट आसा. त्याच्या मागीर क्रंची चॉकलेट आनी पळय, ही क्रंची चॉकलेट आसा. त्याच्या मागीर मोरो म्हणून हे पळय, ही एक चॉकलेट आसा. आनी असले चॉकलेटी ना भरपूर आसा. सो सगळ्यात पयलीं तुमकां दाखयता. ही आसा ही पळय, ही आसा ही पळय कोकोनट चॉकलेट आहा, ही वेफर रोल्स म्हणून. तेच्या उपरांत परत मार्स. तेच्या उपरांत ही चॉकलेट आमी ट्राय केल्या. म्हाजे एका सबस्क्रायबर व्हडली अशी दिल्ली, तुमी पयलीत आसतली एका व्हिडिओन. सो ही एक आसा ही पळय. बट ही आसा न्हय ती मिल्की बार कशी असली, आनी ही चॉकलेट आसा आय थिंक. सो ही पळय. सो ही चॉकलेट जाली. त्याच्या मागीर ही परत आसा कितें म्हणटात तशी, आतां तुमकां सांगलेली ना. सो ही आसा ती पळय, ही एक चॉकलेट आसा. चॉकलेटी जाल्ले आसा. केन्ना खातले, कशें खातले म्हाका कांयच आयडिया ना सामकी. इतले चॉकलेटी तर एकले काबार करूं शकना न्ही हांव. सो त्याच्या मागीर किटकॅट आसा. ओपन करूंक ना थोडे चॉकलेटी हांवें तशेंच दवरले. किटकॅट आसा ही पळय. किटकॅट बॉल आसा, मिनी एक्स बॉल. सो हे जालें. त्याच्या मागीर आतां मेन म्हणटात तशें भायर काडटा. सो आतां बॅग जे आसात ते भायर सायडीक दवरया. आनी हे पळय, हे आसा चॉकलेटी पळय. चॉकलेटी जाल्ले आसा. एकूय हांवें फोडूंक ना, कशेंच दवरले. दाखयता तुमकां. हे पळय व्हडले अशे चॉकलेट्स आहा. 5 चॉकलेटी आवडले. सॉरी आय थिंक सो हय 5 चॉकलेटी आहा. सो ही एक आसा टॉप डेक म्हणून. टॉप डेक म्हणून एक चॉकलेट आसा. कॅडबरी आसा, ही व्हडली आसा. तेच्या मागीर ना फ्रूट एंड नट जे आसा पळय ते 3 कॅडबरी आसा व्हडले. हे पळय फ्रूट एंड नट ना 3 कॅडबरी आसा व्हडले सायजीन.
सो ही एक असा फ्रूट अँड नट, सॉरी अशें दाखयता तुमकां, ही पळय फ्रूट अँड नट आसा ही एक, त्याच्या उपरांत ही एक डेअरी मिल्क फ्रूट अँड नट, त्याच्या उपरांत ही एक आसा डेअरी मिल्क फ्रूट अँड नट, आणि ही एक आसा सो अशे चॉकलेटी हा. तेज्या उपरांत आता तुमकां दाखयता. एक्चुअली हे जे आसा ना सेलिब्रेशन असले, हे सेलिब्रेशन असले ते हांवें कितें केलें, जागा ना फ्रीजान म्हणून ते हांवें कितें केलें, थोडेशे 4-5 अशे संजय दिले, त्या दिसूच दिल्ले खा म्हणून, फोडलेले हांवें ते आणि बाकीचे सगळे डब्यान घालून दवरलेले. आणि ड्रायफ्रुट्स जे आसा ना तेजे सुद्धा हांगसर फोटो लायता तुमकां, कित्याक म्हाका ना अशें लिपोवन दवरपाक आवडना. हांवें लास्ट व्हिडिओन सुद्धा सांगला गरज पडलें हांव सगळें लिपोवन दवरूं शकता आसलें, पण म्हाका तें लायना, म्हाका दाखोवपाक जाय, कारण इतल्या मोगान म्हाजे सबस्क्रायबर म्हाका गिफ्ट दिता तेका लागून. सो दाखयता तुमकां. हांसो नाका दा, कारण म्हाकाय बी मम्मी भशेन एक हे आसा की बाबा आईस्क्रीमचो डबो बीन हांव वेस्ट करिना, यूज करता. सो तितून हांवें चॉकलेट्स घालून दवरले, हे पळय चॉकलेट्स आहा भितर, आनी थोडे हांवें सेपरेट अशे काडून दवरले, हे पळय. सो बरी आसा चॉकलेट्स जाणा, काडून दवरले न्हय आत्तां हांवें ते दाखोवपाक जाय म्हणून, सो मेल्ट जाले मातशे पळय. सो चॉकलेट्स आहा भरपूर आसले, थोडे हांवें काडून दवरले भितर, ते काडपाक बरें जाता खावपाक. सो हे चॉकलेट्स जाले. आता तुमकां ड्रायफ्रुट्स दाखयता. सो ड्रायफ्रुट्स सुद्धा ना हांवें एका डब्यान काडून दवरलेले, म्हटल्यार ते एक्चुअली न्हय संजय वचपाचो आसा म्हणून त्या दिसूच हांवें फोडले. तूं म्हटले आता परत केन्ना येत काय खबर, म्हटले तेका लागून म्हटले खावया आमी. सो ड्रायफ्रुट्स एक पॅकेट असले, लक्झरी फ्रूट अँड नट म्हणून, अशें एक पॅकेट असले, फोडला हांवें ते. सो फूल असले भितर न्हय अशे लायक भरपूरशे कितें कितें असले, म्हटले बदाम असले, काजू असले, पिस्ता, मागीर ग्रेप्स म्हणटात अशे ते, पासा बीन, मागीर हे सुद्धा असले कितें म्हणटात तशे सांगता तुमकां, चेरी फ्रुट्स, प्लम, स्वीट नट्स, अशे खूब कितें कितें असले भितर. सो ते आमी खाल्ले आणि हे मात फोडले आमी, म्हणटा तशें खावपाक, कारण तुमकां ऑलरेडी सांगला म्हाका एकले खावपाक लायक ना, हांव मम्मी बरोबर संजय बरोबर शेअर करता. एकदां अशें जाता की संजय वयता मागीर ते तशेंच उरता, सो हे बीन अशेंच उरले पळय. सो अशें असली गिफ्ट्स आणि भरपूरशी गिफ्ट्स दिल्या म्हाका, आणि खुबशे सबस्क्रायबर म्हाका स्पेशली कॉल करून सुद्धा विचारता, सुप्रिया आमी आतां गोंयान येवपाचे आसा, तुका लागून कितें हाडू, कसलो परफ्यूम हाडू, कसले कितें हाडू. सो खुबशे जाणां विचारतात. सो म्हाका कांयच हाडू नाका, जस्ट तुमी म्हाका मेळपाक येया, मेळपाक येयल्यार सुद्धा म्हाका लागून खूब व्हडली गोष्ट, खूब व्हडली गोष्ट. आणि एक्चुअली ना तुम्ही म्हाजेर मोग करता, खूब मोग करता, तो पळोवन म्हाका खूब बरो दिसता, इतलो बरो दिसता की म्हाका तुमी इतलो मोग दिता. खरेंच मनापासून तुमचे थँक्यू की तुम्ही म्हाका सपोर्ट करता, तुम्ही म्हाका मोग करता, आणि तुम्ही स्पेशली म्हाका टाइम काढून मेळटा, इतले गिफ्ट्स हाडटा, खरें सांगता मनापासून थँक्यू आणा की. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय. थँक्यू सो मच.